आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। कळंगूट शांतादुर्गा देवळा कडेन घडलो भिरांकूळ अपघात। वेगान धांवपी BMW मोटरीन दिलो दुचाकीक नेटान धपको। ह्या घडणुकेत एका भुरग्या सयत 3 जाण गंभीर जखमी। फुजो काडिल्ल्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी केली अटक। तेरी मां काम पे गई है, पापा ने तुझे लाने को कहा है अशें म्हणीत साखळे आमोणाच्या सांत चल्याचें अपहरण करपाचो केलो यत्न। भुरग्याच्या हुशारकायेक लागून अपहरणाचो फसलो यत्न। नव्या समितीक दियात ताबो। उच्च न्यायालयाचो मोरजाई संस्थानाचे पोरणे समितीक आदेश। फुडले सुनावणे मेरेन ताबो दिना जाल्यार FIR नोंदवपाचे पुलिसांक दिल्यात निर्देश। तुयेचे हॉस्पिटल जावन रावला धवो। ती हॉस्पिटल सुरू करपा खातीर सरकारा कडल्यान फकत पोकी आश्वासनां। डिसेंबर मेरेन हॉस्पिटलाचो प्रस्न लावचो तडीक, नाजाल्यार करतले आंदोलन। कृती समितीची शिटकावणी। पोरये 70 वाठारांतल्या एका सरकारी शाळेत वर्ग सुरू आसतना विद्यार्थिनीचेर कोसळ्ळो फॅन। इयत्ता 4थीत शिकपी विद्यार्थिनीच्या कानाक दुखापत। उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत केल्या भरती। रामा काणकोणकारांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी केलो निशेध। पुलिशेन दुबावितांचेर करची खर कारवाय केल्या मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। मोजेच्या मोरजाई संस्थानाचे पोरणे समितीन जाता तितले बेगीन सगळो ताबो नवे समिती कडेन दिवचो। फुडले सुनावणे मेरेन पोरणी समिती ताबो दिना जाल्यार FIR नोंदवपाचे, तशेंच समितीच्या सदस्यांच्या घरांची जप्ती घेवपाचो निर्देश उच्च न्यायालयान पुलिसांक दिलो। मोरजाई संस्थानाच्या कोफुसावाचेर बिरेस्तारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। मोरजेच्या मोरजाय संस्थानाचे पोरणे समितीन नवे समितीक ताबो दिवंक ना म्हणून उच्च न्यायालयान नाराजी उक्तायली। मोरजाय संस्थानाच्या ताबो हस्तांतरणाविशीं घातिल्ली अवमान याचिकेचेर बिरेस्तारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। संस्थेच्या आदल्या अध्यक्षान पदाचो ताबो दिला, मात कितलीशीच महत्वाची कागदां तशेंच वस्तू अजूनय दिवंक नात। चेक, कॅश पैसे, बँकेच्या लॉकराच्यो चावयो, बँकेचे पासबुक, देवस्थान नेमा प्रमाण गरजेच्यो आशिल्ल्यो 11 नोंदवयो अजूनय दिवंक नात म्हणून प्रशासक तशेंच पेडणेच्या मामलेदारान कोर्टात अहवाल सादर केलो। फुडली सुनावणी 13 ऑक्टोबर मेरेन तहकूब केल्या। फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं मोरजेच्या श्री मोरजाई देवस्थान समिती निवडपा खातीर बसका जाल्ली। चडशे महाजन उपस्थित आशिल्ले आनी त्या वेळचे अध्यक्ष म्हणून काम पळोवपी गोपाळ शिडगांवकर आनी तांच्या वांगड्यांनी ही निवडणूक जावपा खातीर यत्नय केल्लो। तेच भशेन जे विरोधक आशिल्ले, नवीन कमिटी खातीर इच्छूक आशिल्ले रामनाथ शेडगांवकर आनी तांची पुराय टीम ही निवडणूक व्यवस्थित जावची म्हणून यत्न करताले, पूण पयल्या कमिटीन अचकीत नियमाचो भंग करत आपली कमिटी जाहीर केली आनी त्या कमिटीक आताच्या कमिटीन मुंबई उच्च न्यायालया कडेन दाद मागिल्ली, आव्हान दिल्ले आनी ताचो निकालय फाटल्या म्हयन्यान लागिल्लो। आनी जे आताचे अध्यक्ष निवडून आयल्यात रामनाथ वसंत शिडगांवकर आनी ताचे कमिटी कडेन पयलींच्या कमिटीन देवस्थानचो ताबो दिवचो असो आदेश दिल्लो। ते खातीर 3 दिसाची मुदत दिल्ली, पूण त्या काळात तशा प्रकारचो सर्व तरेचो ताबो दिवंक ना म्हणून परत एकदा आताचे कमिटीचे अध्यक्ष रामनाथ शेडगांवकर आनी ताच्या टिमीन परत न्यायालयाक अर्ज केल्लो आनी पुराय घडणुकीची माहिती दिल्ली। आयज न्यायालयान परत एकदा पयलींच्या कमिटीक आताच्या कमिटी कडेन पुराय ताबो दिवचो असो आदेश दिल्लो आसा। पयलींची कमिटी आता कशा पद्धतीने आदेश दिता हे दिसून येतले। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर। हॉस्पिटल साप गरजेची सेवा, पण तुवेचे कोट्यांनी रुपया मोडून बांदिल्ले हॉस्पिटल कितलीशीच वर्सां जाली कळमेत पडला। फक्त पोकी आश्वासनां मेळटा, पण प्रत्यक्षात कांयच ना।
डिसेंबर मेरेन हें हॉस्पिटल चालीक लागना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी तुवें हॉस्पिटलाच्या कृती समितीन दिल्या. तुवें हॉस्पिटलाचो विशय अजरंवर जावन रावला. ह्या हॉस्पिटलाक म्हुर्तच मेळनाशिल्ल्यान कितलींशींच आंदोलनां लेगीत जाल्यात, तरी प्रस्न जाग्यार पडना. आतां डिसेंबरांत ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जावपाचें आशिल्लें, पूण अजून मेरेन पत्तो ना. आनीक 1 वर्स तरी काम हुमकळत आसतलें खंय, पेडणेकारांची भविष्यवाणी. दर फावटी विचारल्यार मुख्यमंत्री फकत नोव्हेंबर डिसेंबर करता, पूण आयज मेरेन खंयचे कडेन कांयच नाशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायत सरकाराक धारेर धरले. 100 कोटी वयर ताका एक्सपेन्स करून ते हॉस्पिटल उबें आसा, तेजे आजून फंक्शनींग करूंक ना. ताका 2021 एक गव्हर्मेंटान सँक्शन दिल्ली 13 कोटी 49 लाखाची इक्विपमेंट्सा खातीर, तेजे आजून हेंच्यांनी टेंडरींग करूंक ना. म्हणटच ते आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक ताका मेमोरंडम दिला आनी पेडणेचे सगळ्या पेडणेच्या पंचायतींनी रेग्युलेशन्स पास केला, ती तांकां सबमीट केल्ली आसा. We have public meetings, we have delegations meeting the CM, we have delegations meeting the health minister, MLAs, we have the discussions with all the panchayats have given resolutions and different course of actions we have gone through. We agree, okay, it will take time, we are ready to wait for some time. Hey, sir, December and Zaina, then we will be planning a big agitations against the government and for the hospital. That is our coming December, if it doesn't happen, which looks like it will not happen, कारण जी basic असा like oxygen हे सप्लाय जावपाची लायन ओडप किंवा बाकीचे ज्यो ऑपरेशन थिएटर्स आणि ह्यो भाजी मेजर गरजो आसा जे हॉस्पिटलाच्यो 5 ऑपरेशन थिएटर्स आसात, none of them are functioning आणि अजून ताची तयारी तशी जावंक ना. एक्वायरिंग मशिनरी एंड ऑल दोज थिंग्स आर नॉट हॅपन. सो ह्यो गजाली जो पर्यंत जायना तर हॉस्पिटल सुरू जावंक शकना न्ही. सो त्यो जर जायना आनी डिसेंबरा पर्यंत अजून टेंडर्स टू बी फ्लोटेड, इमॅजीन टेंडर फ्लोट जातकच मागीर कितलो टायम वता आनी तांकां. सो हे पळयत जाल्यार आमकां चित्र दिसता की डिसेंबर पर्यंत जावचें ना आनी ना जालें जाल्यार आमी आमची फुडली कृती थारायतली. फुडली कृती आसतलीच, बट स्टील वी वॉन्ट गव्हर्मेंट, इफ यू वॉन्ट 4 months 3 months, यू एश्युअर अस 4 महिन्या भितर जातले. वी आर रेडी टू वेट. कित्याक येदे व्हडली हॉस्पिटल ही खरोखर आरोग्याची बऱ्यापैकी सेवा मेळटली आमकां. पीपल फ्रॉम रूरल एरिया ऑल द वे टू पेन्शन मेळप आनी कितले त्रास जाता, फूल फॅमिलीक त्रास जातात. सो ते कश्ट वाचचे, आमच्या लोकांक ही बरी हेल्थ सर्विसीस मेळची. आनी टू युअर इन्फॉर्मेशन, पेडणे इज ग्रोईंग फास्ट. थंय एअरपोर्ट आयला, थंय टुरिझम बेल्ट आसा तो सगळो. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बरी सेवा मेळप ही नेसेसिटी आसा. आनी जी इंटेन्शनान जी बिल्डिंग सुरू केली तुमी हॉस्पिटल करपा खातीर, ते पीपीपीक दिवपाक न्ही. इट वॉज सपोज टू बी लिंक विथ जीएमसी, 100 बेडेड लिंक हॉस्पिटल जीएमसी कडेन जावचे म्हणून हो प्रोजेक्ट आशिल्लो. एंड एज वी नो ऑल नो, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. एक आमदार गेलो, एक मंत्री गेलो, चीफ मिनिस्टर गेलो, ताचे फाटल्या आयिल्ल्या आमदारान ताचेर लक्षच दिलें ना. आज परत ह्या आमदारा कडेन आमी निवेदनां दिली, पण तशी तयारी चलना. हे हॉस्पिटल जावपाची हे जायना आनी 1 वर्ष तरी जावचें ना कशें दिसता. सध्या लास्ट एका डेलिगेशनान आमकां सांगिल्लें नोव्हेंबरान हॉस्पिटल सुरू जातलें म्हणून. एवरी इयर सीएम प्रॉमिसेस नोव्हेंबरान हॉस्पिटल, नोव्हेंबर डिसेंबर 4 डिसेंबर जाले. आतां 25 डिसेंबर लागीं पावला, तेकला तो पर्यंत तरी हॉस्पिटल जावचें म्हणून आमचो एक प्रयत्न आसा की सरकारान एक विनंती की बेगींतल्या बेगीन हेल्थ सर्वीस एक पेडण्याचे रुरल एरिया भितर जावच्यो म्हणून तुमी प्रयत्न करचो. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली तुवें हॉस्पिटलाचो विशय वाडत आसा, पूण सोंपपाचें नांव घेयना. लोकांक एक आस्त दाखोवन अजून मेरेन ह्या हॉस्पिटलाचें काम अपुरेंच उरलां अशेंय म्हणपाक अतिताय जावचें ना. हॉस्पिटल केन्ना सुरू जातले ही आस्त आतां लोकांनी सोडूनच दिल्या. फुडाऱ्यांनी आश्वासनां दिवन लेगीत कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान लोकांनी बोळ लेगीत केलो, तरी प्रस्न जैसे थे आसा. ह्याच वाठारांत आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळ आसा, पूण ह्या लोकांक सेवा दिवपी मात हॉस्पिटल नाशिल्ल्यान सामकी खंतीची गजाल जावन रावल्या. आतां ह्या हॉस्पिटलाचो विशय केन्ना तरी तडीक लागतलो हो पेडणेकारांक पडिल्लो प्रस्न. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. पर्ये 70 वाठारांतल्या नव्यान बांदिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेत वर्ग चालू असताना इयत्ता 4थेच्या विद्यार्थिनीचेर फॅन पडलो. विद्यार्थिनीच्या कानाक जखम जाल्ल्यान उपचारा खातीर सांखळेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केलें. उपरांत ताका सिटी स्कॅन करपा खातीर जीएमसीत धाडला. पळयात पुराय बातमी.
तरीये सत्तरी वाठारांतल्या नव्यान बांदिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेत धोक्कादायक घडणूक घडली. वर्ग सुरू असताना एका चवथीच्या विद्यार्थिनीचेर फॅन कोसळपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातान विद्यार्थी जखमी जाले. ताका बेगोबेग उपचारा खातीर सांखळेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसी शिफ्ट केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय म्हयने पयलीं ह्या शाळेन दुरुस्तीचें काम केल्लें. डायरेक्ट स्कुलान तेजे फोन येयलो डायरेक्ट सांखळे हॉस्पिटलान थंयच्यान ताका फुडें रेफर केला. म्हाका ऑलरेडी काय खबर ना कितें जालां तें वचून पळयता. ओके ना आता जी तुका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी ती कितें म्हणलें चेडूं म्हणजे क्लास चालू आसली तेची पेपर चालू एग्जाम आली एग्जाम चालू आसली आनी इतल्यान चलतो फॅन पडलो रनिंग फॅन पडलो. खंयची शाळा ही बरी आसा पोरये सत्तरी प्रायमरी कितल्यांक जालें सकाळी 9:15 सकाळी 9:15 मागीर तेजे उपरांत मागीर तुका कोणा सांगलें म्हाका टिचरीन फोन केलो न्हू हॉस्पिटल जाला कितें म्हणून सांगलें म्हणजे फॅन पडलो मातशें कानाक लागलें म्हणून. ओके स्कुलान येवन म्हणजे स्कुलान आवडलो स्कुलान गेलो गेटी कडेन सांगलें म्हाका की ताका फुडें रेफर केला सांखळे व्हेला. म्हणजे तुमी येवच्या पयलीं जालें म्हणजे ती सगळीं जाणां भियाली न्हू एकदम कट पडल्यार रबर वतलें ओके आनी जस्ट म्हाजे 4 किलोमिटर पयस घरा आनी म्हाजे टायम पळोवन म्हणजे सांखळे ताका पयलीं PSC नेलें गव्हर्मेंट स्कूल हय PSC नेलें PSCतल्यान मागीर तूं PSCन पावलोय थंयच्यान मागीर हांगा हाड PSCन मागीर PSCन कितें सांगलें काय ना ताका फुडें रेफर केलें न्हू रिफर केलें स्पेशलिस्टाक दाखय म्हणून ओके कानार चलवा आसता ओके सो तूं आतां हेजेर कितें फॉलोअप घेतलें कितें पळय न्हू इस्कॉलाचेर कितें मिस हें जालां कोण कॉन्ट्रॅक्टर कितें आहा तांकां विचार केलो कॉन्ट्रॅक्टर न्यूली काम केल्लें न्यूली फॅन बसयलेलो अशें म्हणटा नवें केल्लें म्हणटा. हांव भायर आसलो गेटी भायर तेन्ना टिचरी येवन धांवून येयली चेडवाक कानाक लागलेलें आमकां बी कळना की कितें जालां टॅक्स. हांव डायरेक्ट येयलो स्कुलान पळय जाल्यार ते कान तेजो कट जाल्लो. त्या सिच्युएशन हांवें काय म्हटलें 108 बी काय फोन ना म्हाका डायरेक्ट ताका म्हटलें व्हरता हांव सांखळे म्हणून म्हटलें पेरंट्सांक म्हटलें आपय हांव सांखळे व्हेलें ताका तेच्या उपरांत मागीर तेजो पेरंट येयलो. तुम्ही सांखळे हॉस्पिटलान तुम्ही घेवन गेल्ले हॉस्पिटलान मागीर ताका कितें ट्रिटमेंट सांगलेलें की तुमी ताका ट्रिटमेंट म्हणजे डायरेक्ट ताका म्हापसा आयला कितें जाला ताका कानान न्हू डायरेक्ट कट पडलो सर आनी कान असो कान लोंबताले लोंबतालो. आतां कशें आसता हांगा 3 वर्सां किंवा 9 वर्सां पर्यंत भुरगीं आसता आनी भुरगीं जळमाळा खेळटा कारण टिचरी तेंच्या फाटल्यान काय भोंवंक शकना अशें अपर चपर जाता लोक भुरग्यांक व्हरता म्हणून मी म्हणटा एक 7:30 ती 1:30 मेरेन आमकां जर एक सिक्युरिटी गार्ड तुमी दवरी तर मोठे तुमी उपकार केले अशें आमी मानता कित्याक भुरग्यांक लागून संरक्षण. फाल्यां भुरगो येयलो भुरगो पावतलो कर्नाटका टिचर मेसेज खंय तरी भुरगो ना म्हणून आमी मागीर खंय बॉम्ब मारपाची म्हणून म्हणटा एकदां तुमी सिक्युरिटी गार्ड एक हांगा दवरता 7:30 ती 1:30 मेरेन तर आमी म्हणटा तुमचे उपकारच जाले म्हणटा की आमच्या भुरग्यांचें संरक्षण जातलें म्हणून मागीर तुमी आमकां कितें अशें आसलें कळोवंक ना म्हणून आमी तुमकां सुचना करता हेचेर विचार तुमी करा आनी काय तो आमचो सॉल्व करा आमचो प्रश्न असो. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. एखाद्या एसटी समाजाच्या व्यक्तीचेर जीव घेणं हल्लो करप सामकें चुकीचें. एसटी समाजाच्याच कित्याक खंयच्याच व्यक्तीचेर अशे तरेचे खुनशी हल्ले जावचे न्हय. ह्या प्रकरणात पुलिशेन दुबावितांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा अशें केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी सांगलें. गोंयच्या एसटी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्याचेरूय तांणी उलोवप केलें. रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्ल्याचो केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले हाणें निशेध केलो. तशेंच गोंयच्या एसटी समाजाच्या आरक्षणाचेरूय ते उलयले. सुरवातीक गोंय केंद्र शासीत प्रदेश आशिल्ले त्या वेळार SC समाजा खातीर 15% जाल्यार ST समाजा खातीर 7.5% आरक्षण आशिल्लें. पूण गोंय स्वतंत्र राज्य जाल्या उपरांत ST समाजाचें आरक्षण उणें जावन ते 2 ते 3% आयिल्ल्याचे रेकॉर्ड सांगता अशें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हाणें सांगलें. अनुसूचित जमातीच्या लोकांक तांच्या लोकसंख्येच्या आदाराचेर आरक्षण मेळपाक जाय. राजकीय आरक्षणाचोय प्रश्न सुटावो जाला. गोंय सरकारान जाता तितल्या बेगीन ताची अंमलबजावणी करची म्हणून रामदास आठवले सांगता. एखाद्या दलित समाजाच्या व्यक्तीवर हल्ला होऊन हे योग्य नाही आणि कुणावरती हल्ला होऊ नये आणि जर ज्याने हल्ला केला असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. पोलिसांनी त्या संबंधामध्ये कारवाई केलेली आहे आणि कुणी कुणावर हल्ला केला तरी पोलिसांना सोडत नाही. त्यामुळं असे हल्ले होणे ठीक नाही पण असे हल्ले होऊ नये यासाठी नक्की सरकार प्रमुख सावंत यांचं सरकार भविष्यामध्ये प्रयत्न
एसटी कम्युनिटीसाठी केंद्र सरकारने गोव्यासाठी राखीव आरक्षणाचा विषय आला होता केंद्रामध्ये, तुम्ही मंत्री होता, कसं बघता याकडे? मला असं वाटतं की पूर्वी असं होतं की ज्या वेळेला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ज्या वेळेला गोवा होतं त्यावेळेला शेड्यूल कास्टसाठी 15% आरक्षण, शेड्यूल ट्राईबसाठी 7.5% आरक्षण, अशा पद्धतीचं जे आरक्षण मिळत होतं. पण गोवा स्वतंत्र राज्य झाल्यानंतर ज्या वेळेला जनगणना झाली 2011ची, त्याच्यामध्ये शेड्यूल कास्टचं पर्सेंटेज 2-3% आहे असं रेकॉर्डमध्ये आहे. त्यामुळं राज्य सरकारने राज्यामध्ये जेवढे शेड्यूल कास्ट असतात त्यांच्या पॉप्युलेशनच्या पर्सेंटेज प्रमाणे त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळं तसं आरक्षण ऑलरेडी इथं आहे, तसं शेड्यूल कास्ट आरक्षण ऑलरेडी इथं मिळालेलं आहे. 15% जे होतं ते आता ते नंतर राहिलं नाही, ते अगोदर केंद्रशासित असताना तिथे होतं. त्यामुळं आरक्षणाचं इम्प्लिमेंटेशन करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करतच आहे आणि आमच्या सरकारने 10% आरक्षण इकॉनॉमिक विकास सेक्शनला देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे भारत सरकारने. त्यामुळं या देशामधला जो नॉन ओबीसी असेल म्हणजे सवर्ण समाजातल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना ज्यांचं उत्पन्न 8 लाखाच्या आतमध्ये आहे अशा फॅमिलीतल्या मुलांना मुलींना शिक्षणामध्ये नोकऱ्यामध्ये द्यायचं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केपेच्या डॉनबॉस्को हायस्कुला लागसार रस्त्याच्या दोनय वटेन बेशिस्त पार्किंगेचो प्रश्न उप्रासला. गाडयो बेशिस्तपणान पार्क केल्यात. हाका लागून येरादारी करपी लोकांक तशेंच हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यां सयत तांच्या पालकांक त्रास जातात. तशेंच येरादारीची कोयणी जाता. येरादारी पुलिशेन हातूंत लक्ष घालचें आनी हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. तशेंच पार्किंग वेवस्था सारकी करची अशी मागणी पालक करतात. हें सामको ट्रॅफिका लागून खूब प्रॉब्लम जाता हांगा. सो ट्रॅफीक सेल पळय आसा पुलीस तेंच्यांनी तरी मातशें लक्ष दिवन मातशें हें बेगीन सॉल्व करून घेवपाक जाय आशिल्लें. आनी हो इश्यू म्हणल्यार हो एक पार्किंग तरी सारकें करूंक मेळना, बेगीच्या बेगीन जावपाक जाय. सो लक्ष तुमी घाला आनी कोणें एग्जाम कितें आसा, एग्जाम चालू आसा न्हू, ताका लागून एग्जामी लागून आमकां खूब त्रासय बी जाता रे. सो बेगीच्या बेगीन मातशें सॉल्व करून घेया. आमी आतां केप्यां पोर्टल स्कूल आसा थंय आसा आनी मोस्टली ह्या दिसांक जो पार्किंग लागून हांगा ज्यो गाडयेच्यो येरादारी आसा खूब कंजशन जाता. मोस्टली आतां भुरग्यांची एग्जाम चालू आसा पोर्टल स्कुलाचे आनी ते वेगवेगळे टायमार सुटल्यान हांगा जे ट्रॅफीक सेल ना जाल्यार गार्ड नाशिल्ल्यान हांगा ट्रॅफीक ब्लॉक जाता. आनी फाटल्या तुमकां दिसता हांगा कामूच चालू आसा WRD, ताका लागून हांगा गार्ड ना जाल्यार ट्रॅफीक पुलीस दवरप स्कूल टायमाक गरजेचें आसा. पूण हेजेर खंय तरी दुर्लक्ष केलें जाता आनी ताका लागून हांगा जे पेरंट्स येतात जे गाडी पार्किंग करपाक आसा, ल्हान भुरगीं आसा तांकां रस्त्या वयल्यान चलचें पडटा. ताका लागून जे ट्रॅफीक सेल आसा तेणी खास करून हांगा काम चालू आसल्यान हो इशू निर्माण जाला. ताका लागून खंय तरी तेणी लक्ष घालून हे हांगा ट्रॅफीक रेग्युलेट करपाची गरज आसा. हांव केपेंच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर कृष्णानंद पेडणेकर. विजेच्या बाबतींत सगळ्यो पंचायती आनी नगरपालिका स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सौर उर्जा प्रकल्पांतल्यान सांखळे पालिकेक 30 kV वीज मेळटली. उरिल्ली वीज ग्रिडाक दितले आनी पालिकेक ताचे पयशे मेळटले. देखून सांखळे पालिके कडल्यान प्रेरणा घेवन हेर पंचायत तशेंच पालिकांनी अशे प्रकल्प उबारून कार्बन मुक्त संकल्पनेक योगदान दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. सांखळे पालिकेच्या सौर उर्जा प्रकल्पाच्या बिरेस्तारा मुख्यमंत्री सावंतान उक्तावण केलें. चेअरपर्सन बाय सिद्धी प्रभू आणि बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स हांचे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की आमी जे सातत्यान म्हणटा की विजेचे बाबतींत सगळ्यो पंचायती आणि म्युन्सिपाल्टी ह्यो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सांखळे म्युन्सिपाल्टीन इनिशिएटीव घेतली आणि तांकां लागपी पावर जी आसा ही सोलार रूफटॉप पावरीचेर तेंच्यांनी जनरेट करपाचो इनिशिएटीव घेतलो. ताचें हांव तेंचें अभिनंदन करता. असोच इनिशिएटीव सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आनी म्युन्सिपाल्टींनी घेवचो आनी सोलार रूफटॉप बसोवचो. आमी कार्बन नेट इमिशन 0 2050 हाजो टार्गेट आमी दवरला. तो झिरो करपा खातीर वेरियस इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव जर घेतले जाल्यारूच कार्बन इमिशन नेट झिरो जावपाक शकता. सगळ्या पद्दतीचे कावन्सिलर्स आनी हांच्यानी अशी इनिशिएटीव घेवची ह्या सगळ्यां कडेन. तेरी माँ काम पे गई है, पापा ने तुझे लाने को कहा है.
अशें म्हणीत इको गाडयेंतल्यान आयिल्ल्या 4 अनवळख्यांनी सांखळे आमोणा वाठारांतल्या एका 12 वर्सां पिरायेच्या चल्याच्या अपहरणाचो यत्न केलो. ताच्या सादुरकायेक लागून ताणें स्वताची सुटका करून घेतली. ह्या प्रकरणात पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. कांय दीस पयलीं भुईपाल सत्तेरी वाठारांत एका 3 वर्सां पिरायेच्या चल्याचें अपहरण करपाचो प्रकार घडिल्लो. आतां असोच प्रकार सांखळे आमोणा वाठारांत घडिल्लो आसा. तेरी माँ काम पे गई है, पापा ने तुझे लाने को कहा है अशें म्हणीत एका 12 वर्सां पिरायेच्या चल्याचे अनवळख्यांनी अपहरण करपाचो यत्न केलो. भुरग्याचे सादुरकायेक लागून अपहरणाचो यत्न फसलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक बिरेस्तारा घडली. आपल्या पप्पाचें नांव कितें, तांकां मातसो फोन लावन दियात असो प्रश्न अपहरण करप्यांक विचारलो आनी घरा फोन करपाक बॅगान हात घातलो. इतल्यान अपहरण करप्यांनी घडणूक थळा वयल्यान पळ काडली. उपरांत त्या भुरग्यान हो पुराय प्रकार घरांतल्यांक सांगलो. उपरांत ताच्या पालकांनी दिवचल पुलिशेंत कळीत केलें. दिवचल पुलिशेर घडणूक थळा वचून पुराय घडणुकीचो पंचनामो केलो. आमोण्या एक किडनॅपिंग प्रयत्न जाल्लो आसा. गाडी महाराष्ट्रा नंबर प्लेट दाखयताली, भुरगो आमोणचो. हांव खरेंच एप्रिशिएट करता आमोणच्या त्या भुरग्याक जो आपली हुशारगी दाखयली म्हणून आज हो प्रसंग टाळ्ळो. आमोण्या किडनॅपिंग प्रयत्न हो विशय आजचो सोडून पयर भुयपायली हो प्रयत्न जाल्लो आसा. म्हाका दिसता हो विशय पुलिसांनी किंवा लोकल लोकांनी न दामता लोकांनी हो विशय अवेरनस करपाची गरज आसा. आपल्या लोकल ग्रुपांनी किंवा शेजाऱ्यांक पाजाऱ्यांक हो विशय मातसो सांगचो. अशे प्रसंग आमच्या ग्रामीण भागां पर्यंत पावलेले आसा. तेन्ना म्हाका दिसता म्हजे गोव्हर्मेंटाक तरी एक शिटकावणी आसा, सगळ्या नाक्यांचेर कॅमेराज घालचे. आमकां हालींच एक विशय मेळ्ळो आसा की सांखळे म्युन्सिपाल्टीन कॅमेरा काही ठिकाणी घातल्या, पण ते कॅमेरांचे रायट्स जो आसा तो लोकल कावन्सिलराच्या मोबायलार दिल्लो आसा. ते चुकीची गजाल आसा. म्हाका दिसता कॅमेरांचो फूल रायट एक तर म्युन्सिपाल्टीन स्वता आसचो बिल्डिंगेन किंवा तरी पुलिसांक रायट दिवचो. आनी लोकल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणा किंवा नाक्यांचेर हे कॅमेरा इन्स्टॉलेशन आनी तेजो फूल रायट PI किंवा पुलिसांक ऑथॉरिटींक दिवचे. पयर भुयपाली जाल्या अश्यो ह्यो घटना ग्रामीण भागांत जेन्ना पावता तेन्ना म्हाका दिसता आमी चड अलर्ट रावपाची गरज आसा. लोकांनी अलर्ट जावपाची गरज आसा. लोकांनी ही गजाल न दामता एकामेकाक सांगपाची, ग्रुपांनी अवेरनस करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर हांव ऑथॉरिटींक सांगता की तुमी ह्या नाक्यांचेर तुमचे कॅमेराज इन्स्टॉल करून एक सेंट्रलायज खंय तरी विशय तो मॉनिटर करपाचो प्रयत्न करात. कारण अश्यो घटना भुरग्यां बरोबर घडटा. आमी प्रत्येक लोक आज पोटा पाणयाक लागून बिजी आसता आनी आमच्या भुरग्यां कडेन हे फाटल्यान गजाली अश्यो जर जायत जाल्यार आमचें म्हणटा तें सगळें लक्ष डायवर्ट जातलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बुधवारा कळंगूट शांतादुर्गा देवळा लागसार राती कडेन वेगान येवपी BMW गाडयेन दुचाकीक नेटान धपको दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातात 3 जाण गंभीर जखमी जाले. हे घडणुके उपरांत थळाव्यांनी बरोच बोवाळ करत ड्रायव्हराचेर कडक कारवाय करपाची मागणी केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक बुधवारा राती कडेन घडली. वेगान धांवपी BMW गाडयेन दुचाकीक नेटान धपको दिलो खंय. ह्या अपघातात एकाच फामिलीची 3 जाणां, आवय बापूय आनी तांचो पूत गंभीर जखमी जाला. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. लोकांनी दिले म्हायती प्रमाण ह्या गाडयेंत सोऱ्याच्यो बाटल्यो लेगीत सापडला खंय. तशेंच तेवूय सोऱ्याच्या नशेत आशिल्ल्याचोय आरोप केला. ह्या घडणुके उपरांत ड्रायव्हरान गाडी घडणूक थळार सोडून पळ काडिल्ल्यान थळाव्यांनी बरोच बोवाळ केल्ल्यान पुलिसांनी ड्रायव्हराक आनी हेर वांगड्यांक ताब्यांत घेवन कारवाय सुरू केल्या. गोंयांत आतां पिवन गाडयो धांवडावपाच्यो घडणुकांनी भर पडत आसा. तरी अजून मेरेन कसलीच खर कारवाय जाल्ली पळोवपाक मेळना. ह्या घडणुके उपरांत पर्यटक गोंयांत येवन मजा मस्ती करपी आनी निश्पाप लोकांचो बळी घेवपी लोकांचेर केन्ना जातली कडक कारवाय? ह्या पर्यटकांक कोणाचोच भंय ना व्हय काय हे अशेंच घडत रावपाचे? तिडकल्ल्या लोकांक पडपी प्रस्न. सडनली एक BMW येयले आणि फास्ट टर्न मारले की त्याने हाडून तेचेर मारले. एक बाईक आनी तेचेर मारले आनी 4 व्हिलराचेर मारले. विच वॉज अ रेंट कार. हाडचे बाद मारले तो पडलो. तेचे पांयां
बोन फ्रॅक्चर जालें तेजे चेड्याक धाकट्या चेड्याक आमकां आतांच न्यूज जाला हेड इंजरी जाल्या आनी तेजे बायलेचे नी इंजरी जाल्या सो ती आतां अजिलान आमी शिफ्ट केला सांगला की वॉटेवर तेका अरेस्ट करतले द ड्रायव्हर सगळें घरा हाडलेले सो ही इज गोइंग टू तेका ते अरेस्ट करतले बार्बरा तेका पुलीस स्टेशन आणि तेची केस घातली सो आफ्टर दिस वी जस्ट हॅव टू चेक वॉट इज ऑल द डॅमेजेस एंड तेका कितें इंजरी जाल्या आमी एवरी होल टायम हिंगा हाडली सो आमकां क्लियरिटी ना बट वन थिंग आमी जाणून की म्हाज्या बाळाचे पाव मोडला ही हॅज टू गो फॉर एन ऑपरेशन बोन स्पेशलिस्ट पण तुम्ही आयले ना तुमकां खबर आसतली मॅटर फुल सांगा मातसो. पुलीस स्टेशनार येयल्लेले हांव तांकां सो आमी ही पळय गाडी काडटा ही आमकां गाडी काडटा सगळ्यांक पुलीस स्टेशनार येयला एकलो गाडी येना कितले जाण आसले गाडयेन सर? एज पर हेंचे म्हणटा 5 जाण आसले. ओके तुम्ही कितल्या जाणांक गेले ओके ओके तुम्ही आता कितल्या जाणांक गेले साहेब भितर 4 जाण गेले पण उरलेले लोक खंय आसा पुलीस ना 4 जाण बाकीचे मजगती आमदारानय अपघातांचो आंकडो वाडिल्ल्याचे मान्य केले. आता सरकारान हाचेर खर पावलां उबारपाची गरज उक्तायत. फकत पर्यटन केले म्हण जायना, लोकांचो जीव लेगीत म्हत्वाचो आशिल्ल्याचेय नदरेक हाडले. पळयात. पयले आहा की गोंयांत एक्सिडंट वाडत आहा आनी प्रशासन तेजेर व्हडलोसो भार घालिना. म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणें प्लस PWD प्लस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेंच्यांनी इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. जी ट्युरिस्ट गोंयांत येता आपली गाडी घेवन येता तेचे भायर जे ट्युरिस्ट हिंगासर रेंट अ कार घेता रेंट अ बायक घेता ते खुबशे जाण अशें जाता की पियोन गाडी चलयता. येस आतां काल पासून जी गाडी भितर गेल्या तो 100% पियल्लो आसता. कित्याक ताका बॅरिकेडींग म्हणजे ते टफ स्टोन आसला ताका सो ते भितर वचोंक जायत ना गाडी. सो ही हेज टेकन एवरीथींग इनसायड एंड गॉट. इतलो तेप तो सर्कल थिंगात आसलो सर्कल काय नेहो बांदूंक ना. सो हाव ही कॅन जस्ट गो इनसायड इट इज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. बट वी वील हॅव टू डू समथींग फॉर द इट्स नॉट ओनली वी कॅन ऑलवेज से tourism. Life is very important of every individual from the state of Goa. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नाल्ल हो गोंयकारांच्या जेवणाचो एक म्हत्वाचो असो घटक जावन आसा. पूण हालीं तेंपार खेती आनी हेर रानटी जनावरांक लागून नाल्लाच्या उत्पादनाचेर स्पश्ट परिणाम दिसून येवपाक लागला. देखून माड हो कल्पवृक्ष आसून लेगीत आतां फक्त एक शोभेची वस्त जावन उरतली काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. हाचेरूच उपाय म्हणून दैनीक गोमंतक आनी सकाळ एग्रोवन हांच्या जोड पालवान शेतकार आनी नाल्ल तज्ञांक एकठांय हाडून खासा राष्ट्रीय नाल्ल परिशद घडोवन हाडटा. ही परिषद 10 ऑक्टोबराक इंटरनॅशनल सेंटर दोनापावला हांगा आयोजित जातली. या परिषदेत नाल्ल उत्पादक शेतकार शेतकी शिक्षणाची विद्यार्थी तसेच हेर अभ्यासक वांटेकार जावं शकतात. तेन्ना येतात न्ही तुमी या परिषदेक? नोंदणी करपा खातीर तुमच्या स्क्रिनीचेर दिल्लो QR कोड स्कॅन करात आनी सहभागी जायात.